नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार समेस्तांक बरी सकाळ आवडेत आणि अदिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कळंगुटे खासगी बस आणि दुचाकीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो आगताक सोंपलो। पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो, तपास आसा सुरू। भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल अभियंता उत्तम पार्सेकाराक दिल्या 1 वर्साची सेवा वाड, सरकारान जारी केलो आदेश। न्हंयो आणि उदका स्रोतांचे संवर्धन करूंक ना जाल्यार फुडाराक दिवचल तालुक्याचेर येतले जलसंकट, पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायली भिरांत। उत्तर गोंय पुलिसांनी जानेवारी म्हयन्यांत केलो 13.69 लाखांचो गांजो जप्त, आतां मेरेन वट्ट 10 जाणांक केले अटक। गृह आधार येवजणेचो 1,85,782 बायलांक जालो आधार। गृह आधार येवजणे अंतर्गत सरकारान वाटले 2,560 कोटी 71,27,900 रुपया। आणि कुडचडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे फ्रॉड प्रकरण, उच्च न्यायालयान बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक दिलो 25,000 बॉन्डाचेर सशर्त जामीन, जाल्यार तन्वी अजूनय आसा न्यायालयान बंदखणीत। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। कळंगुटे खासगी बस आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी आगताक सोंपलो। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केला। फुडलो तपास सुरू आसा। भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल अभियंते उत्तम पार्सेकारांची आनीक 1 वर्साची सेवा वाड केल्या। 31 जानेवारी 2026 मेरेन तांकां मुजत वाड दिल्या। उत्तम पार्सेकारांका तिसरे खेपे सेवा मुजत मेळ्ळ्या, हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केला। एके वटेन विरोधक सदांच बोवाळ घालतात की सरकार जो आसा तो ऑफिसरांक एक्सटेन्शन अशें दीत आसता म्हणून, जाल्यार दुसरे वटेन आयज एक अशी बातमी येयल्ली आसा जो उत्तम पार्सेकर जो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचो आशिल्लो, तेका परत तिसरे फावट एक्सटेन्शन मेळ्ळेलें आसा आनी हे जे तेजे एक्सटेन्शन आसा ते 31 जानेवारी 2026 मेरेन आसतलें। एके वटेन विरोधक सदांच हेचेर बोवाळ घालतात की एक्सटेन्शन जे आसा ते ऑफिसरांक मेळत आसता आनी जेणे करून जी नवी नोकर भरती आसता थंय वेकंट जी पदां आसात ती वेकंट जायनात आनी हे जे ऑफिसर आसात तेंची रिटायरमेंटाची एज जावन सुद्दां तांकां एक्सटेन्शन मेळटा म्हणून विरोधक सदांच बोवाळ घालतात ते आमी पळयलें। जाल्यार त्याच फाटभुंयेर आयज हो जो उत्तम पार्सेकर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचो तेका तिसऱ्यांदा एक्सटेन्शन मेळ्ळेलें आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। न्हंयो आणि उदका स्रोतांचे संवर्धन करपा खातीर सरकारान गंभीर पावलां उखल्लीं ना जाल्यार फुडाराक पुराय दिवचल तालुक्याचेर जल संकट येतले, अशी भिनान पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांनी उक्तायल्या। पळयात पुराय बातमी। गोंयाक मुक्ती मेळ्ळे उपरांत उदका स्त्रोत आशिल्ल्या न्हंयचें संवर्धन करपाक सरकारान कसलीच उपाय योजना करूंक नाशिल्ल्यान जल संकश्टाचो धोको उप्रासला, अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें। जी पाणी निर्माण झालेली आसा ही खरी म्हळ्यार मनुष्य निर्मित आसा आनी आमी ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जर गंभीरतायेन खोलायेन जर दखल घेयना जाल्यार ही पाणी जी आसा ती कायम गोंयांत उरतली आनी एकंदर आमी दिवचल तालुक्या पुरते जर लक्ष केंद्रीत केलें जाल्यार आमकां कळटा की दिवचलचे जे सगळे जलस्रोत आसा हे सध्या संकटग्रस्त आसा। महत्वाचे म्हणजे जी दिवचल गांवा खातीर, शहरा खातीर आनी एकंदर ह्या सगळ्या वाठारा खातीर जीवनदायिनी अशी जी आमची दिवचलची न्हंय आसा ती उगमा पासून जर आमी पळयली ती ते तळेकोल म्हणून जो दडामाक तालुक्यात महाराष्ट्रात गाव येता थंयसल्या फुल डोंगराचेर तिचो उगम जाय। तर ही न्हंय जी आसा ही न्हंय पुराय
तिचो उगम स्त्रोत आसा तो नष्ट जाल्लो आसा थंय मोठ्या प्रमाणात स्टोन क्रशर आसा. मागीर ही न्हंय जी आसा ही आयतल्यान कुडचिरेंतल्यान प्रवेश करता दिवचल तालुक्यात आनी कुडचिरे तो मागीर आमी धबधब्या पर्यंत तुजो जर प्रवास पळयलो जाल्यार लक्षात येता की ही न्हंय जी आसा ही एक आयज मोठे गटार जाल्लेले आसा आनी खरें म्हणजे गोमुक्त जाल्या उपरांत सरकारान ह्या न्हंयांच्या अस्तित्वा खातीर जे कितें करपाक जाय आसलें ते करपाक आयज मेरेन सरकारां जी आसा ती अपयशी ठरलेली आसा. आमठाणे धरणाविषयी उलयतना राजेंद्र केरकर हांणी सरकाराची बडी मारली. धरणाचे कॅचमेंट वाठाराचे संवर्धन करपाक सरकारान कसलीच योजना करूंक ना, ताका लागून उदक धारण करपाची तांक कमी जायत आसा, अशी खंत राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायल्या. जी स्थिती आसा तेका सरकारान मुख्यमंत्र्यान राणा भिमादेवी थाटान सांगला की जे कोण जबाबदार आसा तेचेर आमी कारवाई करतले. गोंयांत खरें म्हणजे अशे जे भ्रष्टाचारी लोक आसात न्हू तेचेर कारवाई जायना आनी तेका लागून ह्या खात्यान सगळे आबादी आबाद आसा. कारण कोणाक कितें पडलेलें ना. एके वटेन आमी पळयता की आमठाणेचे जो जलाशय आसा ते धरण जे आसा तेची परिस्थिती आयज दुर्बल जाल्लेली आसा आनी ती दुर्बल जाल्लेली परिस्थिती गोंयचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या लक्षात येयली आनी तेका लागून त्या धरणाची क्षमता वाडोवपाचो तेंच्यांनी यत्न केल्लो. पूण तेच्या उपरांत त्या एकंदर धरण जे आसा त्या जलाशयाचे कॅचमेंट एरिया आसा तेचे संवर्धन करपा खातीर सरकारान कसलीच येवजण हाती घेवंक ना आनी तेका लागून जवळ जवळ हजारांनी झाडां जी आसा त्या झाडांची कत्तल त्या परिसरांत जाल्ली आसा, त्या आमठाणेच्या परिसरांत. आनी तेका लागून उदक धारण करपाची क्षमता जी आसा ही आमठाणेची दिसान दीस कमी जाता आनी ती पुराय जी आसा वाळवंटी न्हंय ती 21.5 किलोमीटर लांबायची न्हंय आसा. तिचो उगम जो आसा तो कर्नाटकाच्या चोल्ला घाटांत जाता. एकंदर ही जी न्हंय आसा ह्या न्हंयचेर दिवचल, बार्देस, सत्तरी हो जो सगळो वाठार आसा तेका पिवपाचें उदक जे आसा ते दिवपी 2 प्रकल्प जेका आमी पडोशी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा, साखळी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा, तर ते तेचेर आधारलेले आसा. आनी एकंदर आयज आमी जर पळयले जाल्यार लक्षात येता की हे जे प्रकल्प आसा त्यांच्या अस्तित्वाक खंय तरी बादेकार निर्माण जाल्लो आसा. आनी दिवचल वाठारांत जेन्ना आमी ह्या न्हंयेचो विचार करतात तेन्ना लक्षात येता की न्हंयच्या अस्तित्वाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ना गोंयचे जलस्रोत खातें गंभीर आसा ना गोवा सरकार गंभीर आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कळंगूट आणि पर्रा माडांनी वाठारांत पुलिसांनी धाड घाली. नायकावडो कळंगूट वाठारांतल्यान 2.5 लाखांचो 25 ग्राम MDMA जप्त केलो. तशेंच गुळे वखदां बाळगल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी अखिल म्हाळशेकाराक अटक केल्या. जाल्यार माडांनी पर्रा पुलिसांनी धाड घालून 3 लाखांचो 3.5 किलोग्रामचो जप्त केलो. हे प्रकरणात पुलिसांनी सुकमाजी आणि चंदन सेठीक अटक केल्या. ड्रग्ज बाळगिल्ल्या प्रकरणात उत्तर गोंय पुलिसांनी जानेवारी म्हयन्यांत 10 जाणांक अटक जाल्यार 13.69 लाखांचो गांजो जप्त केला. कलागूट पुलीस PSI परेश सिदारी व त्यांच्या पुराय पुलीस टीमी कलागूट नायकावाडो हांगासर एक रेड कंडक्ट केली आणि ही रेड कंडक्ट करता असताना एक सस्पेक्टेड म्हणून जो अखिल भालसेकर व 24 वर्साचो भुरगो रावपी सालिगांव ह्या वाठारांतलो कलागूट नायकावाडो हांगासर जेन्ना ही नार्कोटीक रेड कंडक्ट करताली तेन्ना हो सस्पेक्टेड म्हणून तेचे कडल्यान एक सस्पेक्टेड MDMA वर्थ ₹2,50,000 जी आसा कॉस्ट ताची ही तेचे कडल्यान सापडलेली आसा. सध्या ह्या अक्युजाक कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेऊन सकाळी कांदोली PHCत मेडिकल एक्झामिनेशन करून तेका GMFC हांगासर प्रोड्यूस केलो आनी तेका 10 दिसाची पुलीस कस्टडी सुद्दां दिली आसा. तर त्याचबरोबर आणि एक NDPS केस जी क्रॅकडाऊन केल्ली आसा ती आसा म्हापसा पुलिसांनी आणि म्हापसा पुलिसांनी अशीच एक नार्कोटीक रेड कंडक्ट केली ती म्हटल्यार पर्रा माडांनी हांगासर. आणि ही रेड कंडक्ट करता असताना काही 2 सस्पेक्टेड जे आसा अक्यूज हेंका म्हापसा पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले आणि तेंचे कडल्यान 3.5 किलो जी गांजा आसा जेची कॉस्ट आसा 3 लाख रुपया हे सध्या या दोन्ही आरोपी आपल्या ताब्यात घेऊन सध्या म्हापशेच्या पुलीस कस्टडीत तेंका दवरलेले आसा. ह्यो दोन्ही NDPS जी केसी आसात तशेंच कलंगूट आणि म्हापसा पुलिसांनी जे हे 3 अक्यूज जे आसा धरलेले आसा तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती म्हापसा पुलीस तशेंच कलंगूट पुलीस हेचेर करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी.
गृह आधार योजनेचो आतामेरेन 1,85,782 बायलांक आधार जालो. हे योजनेखाला सरकारान आतामेरेन 2,560 कोटी 71,27,900 रुपया वाटल्यात. पळयात पुराय बातमी. बायलांक आदार जावचो ह्या विचारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वाखाला सरकारान गृह आधार येवजण चालीक लायिल्ली. हे येवजणेखाला बायलांक दर म्हयन्याक 1,500 मेळटात. हे येवजणेचो आतां मेरेन 1,85,782 बायलांक आदार जाला. 2013-14 ह्या वर्सात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 71,798 बायलांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतलो. जाल्यार 2017-18 ह्या वर्सा सगळ्यांत कमी म्हळ्यार वट्ट 939 बायलांनी हे येवजणेचो लाव घेतलो. 2024-25 आतां मेरेन 7,454 बायलांनी हे येवजणेचो लाव घेतला. जाल्यार 3,271 बायलांनी अर्ज भरल्यात. तातूंतले 773 अर्ज प्रलंबीत आसात. हे येवजणे अंतर्गत सरकारान आतां मेरेन 2,560 कोटी 71,27,900 रुपया वाटल्यात. हे येवजणेचो बायलांक बरो आदार जाला अशी म्हायती बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो संचालक मॅन्युअल बरेटोन दिली. ह्या वर्साक आमी ऑलमोस्ट फॉर द इयर 2024-25 अरावंड 7,454 अशें आमी लोकांक दिला बेनिफीट. आनी टोटल तुमकां आतां स्कीम जाली 12. सो टोटल टील डेट आमी ऑलमोस्ट 1,86,000 लोकांक अशें बेनिफीट दिल्लें आसा बायलांक. अशें ना की बेनिफीट आमी सिलेक्टिवली दिले म्हणून. जेन्ना फॉर्म भरलेले लोकांनी तेन्ना व्हेरीफाय करून आमी ते स्कीम दिल्ल्यो. सबसिक्वंटली आमकां कळ्ळें की बाबा थोडे गव्हर्मेंटान जॉईन जाल्या, थोडे स्कुलान जॉईन जाल्या, थोडे फॉरेस्टान, पुलिसान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पंचायतीन. इधर तांणी 2 भाशेन भरपा जाता. ऑनलायन भरपा जाता फॉर्म, किंवा आमचे फॉर्म ब्लॉकान वचून, आमचे 12 ब्लॉक आसा, ब्लॉकान वचून ताणें फॉर्म फिजिकली भरपा जाता. सो आमी कितें करता, फॉर्म भरून तांकां आनी सेपरेट परतून आपयना. फॉर्म भरले म्हणटकीर त्याच टायमार तांकां आपयता आनी ऑन द स्पॉट आमी तांचे व्हेरीफाय करता. आधार कार्ड बी सगळें ते घेता आनी तेंचे मागीर एज पर स्कीम आमी करून तांकां ते बेनिफीट दिता. ओके, मागीर तेन्ना कळटा की तेन्नाच कळटा, सरकारी बीन आसा जाल्यार कळटा. ते इन्कम सर्टिफिकेट बी घेता न्ही आमी. तर आतां गृह आधाराक हे आधार कार्ड लिंक करपाक सांगलेले. हय, अश्यो ज्यो केसी आसा त्यो सर म्हणजे आतां लोकांनी चडशा लोकांनी केला काय? मेजॉरिटी ऑफ द लोकांनी केला, पूण थोड्यांक कितें जालां, थोड्यांक ते थोडे तांकां इन्स्ट्रक्शन मेळोवं नाल्यार खबर ना, पूण आमी कंप्लीट अवेरनेस केला तेजे. आनी ऑलमोस्ट यू कॅन से 75% to 80% आमी कंप्लीट केल्ले आसा. सगळ्यांक आतां आमी आधार लिंकूच केला. आतां आधार लिंक म्हळ्यार अशें न्ही की बाबा ताजो बँकान अकावंट आसा आनी ताका आधार नंबर बँकान लिंक केला. दॅट वील नॉट बी कावंटेड. डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करपाक ताका ते आधार सिडींग जावपाक पडटा. सो ते एक बँक आमकां हें दिता इंटिमेशन की बाबा हेचें सिडींग जालां म्हणून, आनी ओन्ली इन दॅट अकावंट इट वील गो. आतां लोक आमकां कितें करता, सर आमी आधार लिंक केला म्हणटा आनी आमकां आतां न्ही अकावंट नंबर दिता, बट इट इज नॉट दॅट आधार लिंकींग इज ओन्ली फॉर KYC पर्पज. आतां पळय मागीर हांगा येवन लोक कंप्लेन करता, सर आमी फॉर्म भरलेले जानेवारी म्हयन्यान, आतां वर्स जाल्यार आमचे फाटले लोक येवन बेनिफीट घेवन गेले, आमकां मेळूंकच ना म्हणून. जेन्ना आमी तेजे व्हेरीफाय करता तेन्ना आमकां कळटा की इधर ताणें आधार लिंक केल्ले आसना किंवा कितें जो आनी केल्लो डॉक्युमेंट ताणें लायलेलो आसना. सो ते आतां आमी एलिमिनेट केलां सगळें. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. कुडचडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या फ्रॉड प्रकरणातल्या बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक उच्च न्यायालयान 25,000च्या बॉन्डाचेर सशर्त जामीन दिलो. जाल्यार मुखेल मास्टरमाइंड तन्वी वस्त अजूनही न्यायालयान बंदखणीत आसात. पळयात पुराय बातमी. कुडचडेच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयाची तोपी घातिल्ल्यान तन्वी वस्त आनी बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक पुलिसांनी अटक केल्ली. उपरांत तांचे नवे प्रकरण उक्ताडार येत रावले. केप्यां कोर्टान मॅनेजर आनंद जाधवान जामिना खातीर अर्ज केल्लो, मात ताचो अर्ज भायर आयल्यान परतून एक फावट उच्च न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केलो. उपरांत उच्च न्यायालयान जाधवाक 25,000च्या बॉन्डाचेर सशर्त जामीन दिलो. मात तन्वी वस्त अजूनय न्यायालयीन बंदखणीत आसा. कुडचडे पोलीस स्टेशनार आनी आयज जी अपडेट केली आसा जे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियेचो फ्रॉड जाल्ले 11 केस आयज केसी अरावंड 2 म्हयने 5 दीस जाल्ले आसा. जो हेका रिलेटेड केस एक म्हळ्यार मॅनेजर आनंद जाधव आनी दुसरे तन्वी वस्त सारक्या लोकांक
जेसी आशिल्ली केस चालू आनी मॅनेजर ताका हे केसींतल्यान सध्या बेल मेळटा कंडिशनल बेल आसा काल जे केस हायकोर्टाक जातली हायकोर्टान सगळे ताका काल रिलीज केल्ले आसा एक 7 दीस ताका कंटिन्युअसली कमिशनींतल्यान दोन दीस पोंडाचेर काल ताका बेल मेळ्ळी आसा आनी ते सर्वीस हॉस्पिटलाचे सध्या सुरक्षीत कस्टडींत आसा आनी हे एक केसीचो मोठो निर्णय जाल्लो आसा तो आनी जो मॅनेजर आसा सेंट्रल बँकाचे ताका बेल दिल्ली आसा कंडिशनल बेल हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्या केसांत केली. शुक्रारा दाबोळी जंक्शनाकडेन रस्त्याचे काम करतना अचकीत इंधनाची पायपलायन फुटली. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. पुलिसांनी लोकांच्या सुरक्षे खातीर येरादारी दुसरे वटेन रोखडीच वळयली. पायपलायन दुरुस्ती करपाचे कामूय नेटान चालू आशिल्ले. सध्या स्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचे त्या वेळार पुलिसांनी सांगिल्ले. मजगत ह्या प्रकाराचेर ट्वीट करीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान खर तिडक उक्तायली. हायवे ब्लॉक केल्लो आसा कशें केन्ना इम्प्रूव जातलें ट्रॅफिक सिट्युएशन आनी सद्या कितें अरेंजमेंट तुमी केल्लो आसा? ती pipeline is ruptured there. So now the authorities have come. Once they give a green signal, then only we can open the traffic movement. Otherwise, now we have diverted the traffic. Those who are going towards Verna side, like Kurmalo, they can take Chikalim and Vishal Megamart Road. Then we go to the district. As of now, we have just diverted the traffic for the safety of the public. कितले त्रास जाले सर इन्सिडेंट जावन ट्रॅफिक डायवर्ट जावन कितलो वेळ जालो? Those people have already over here. आमकां आमकां स्टॉप करून दवरचें पडलें for 15-20 minutes. And already फाटल्यान फ्रॉम आयना हांगसा मिडियन गॅपांतल्यान आमी ऑलरेडी डायवर्ट केल्लें. सो द ट्रॅफिक वॉज देयर. वी मॅनेज्ड विथ आवर स्टाफ. सो ट्रॅफिक बील नॉर्मल जातलें थोड्या वेळान वन्स द रिपेअर वर्क स्टार्ट? Once the authorities give the green signal that we can open the road, then we will open the road. As of now, we have diverted the traffic moving towards Verna, Bhokmalo, Shwarinagar from Chikalim and Vishal Megamart. जंक्शना कडेन ती बस जाली पूण बरें की इतलेंच की कांय पंपींग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी कांय हें नाशिल्लें पळय तशी कांय डेंजर अशें ना सद्या. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर एंड वी विल टेक फर्दर एक्शन. आनी डॅमेज केल्ली आसा. सो दीस इज द सिच्युएशन. बट हातून कितें आसा बिकॉज टुडे इट इज नॉट पंपींग, इट इज नॉट इन यूज, इट इज ओनली फिल्ड विथ एअर. देर इज नो रिस्क टू एनीबडी हियर, विच इज अ गुड थिंग आयच्या दिसाक. बट वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. जेन्ना पंपींग चलता दॅट आमी केअर घेताच आमच्या सायडीच्यान. प्लस वी आर ऑल्सो स्टॉपिंग एनीबडी फ्रॉम एक्सकवेशन वेन एवर पंपींग इज गोईंग ऑन. बिकॉज पंपींग चलतना इट कॅन बिकम अ मेजर डिजास्टर. कसं बाबा हाजे पयलीं तुमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आनी एक टायम पुलीस आपूण पंपींग बंद केलें अशें आयकूंक येता. हे पयरच्या दिसा कितें जालें, 2 दीस पयलीं आमीचे पंपींग चालू आशिल्लें आनी ते उमियेचें तें टेम्पटेशन आसा थंय तांचें एक्सकवेशन चालू जाल्लें. एक्सकवेशन पंपींग चलतना सामकेंच लागीं आशिल्लें पायपलायनीच्या. सो आमी तांकां सांगलें. मागीर ते म्हणपाक लागले ना आमकां इन्स्ट्रक्शन वयल्यान येवपाक जाय अशें तशें. सो इमिजिएटली स्टॉप करपा खातीर आमी पुलिसेक इंटिमेट केलें आनी पुलिसूय सायटीर आयली. ताच्या मागीर आमी रिटर्न इन्फॉर्मेशनूय दिलें पुलिसेक की अशें अशें जालां आनी हेज्या फुडें ड्युरींग पंपींग देर शूड नॉट बी नो एक्सकवेशन नियर द पेट्रोलियम पायपलायन. सिकस बाबा हांचे पयलीं तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक बी दाखोवन दिल्ले जागो पायपलायन पायपलायन आमी 2 सायडीन दोनी एंडाक आमी एक्सकावेट करून दाखोवन दिल्या. प्लस आमी हांगा पिट्स मारून येपय हे सिमेंट पोल घातलो तो पायपलायनीचो. हांगा एक सिमेंट पोल आसलो तो आतां उडयला तेंच्यांनी ब्रेक केल्लो. हांगा सिमेंट पोल आसलो वीच वॉज इंडिकेटींग पायपलायन. आनी आमचो सिक्युरिटी आसलो आनी सिक्युरिटीनूय तेन्ना ताका इंटरव्यून केलें की अरे आमची पायपलायन आसा. तो म्हणपाक लागलो खंय आमकां काम करूंक जाय, आमकां काम करपाचें इन्स्ट्रक्शन ना. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन केअरलेस डिस्पायट सेवरल रिक्वेस्ट आनी इन्फॉर्मेशन आसून सुद्दां. म्हजे कडेन भरपूर कम्युनिकेशन आसा इन वीच आय हॅव बीन अलर्टिंग देम अगेन एंड अगेन दॅट प्रोजेक्ट पायपलायन इज सेकंडरी. ह्युमन लायफ इज प्रिशियस. वी कॅनॉट प्ले विथ ह्युमन लायफ. पंपींग चलतना बिकॉज ऑफ दीस पेट्रोलियम पायपलायन इट कॅन कॉज डिजास्टर आनी वी शूड नॉट अलाव एनीथिंग लायक दॅट टू हॅपन. आतां एक अंदाजे कितलो टायम असो लागूंक शकता हें म्हाका एक 3-4 दीस लागपाक शकता. 3-4 दीस. पण एट दॅट टायम वेदर ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड हाऊ डू यू असेस द सिच्युएशन? ना ट्रॅफिक कॅन मूव एब्सोल्युटली. आमी आतां ओपन करतले
आनी कितलो सेक्शन डॅमेज जाला कितें जाला तो एसेस करून मागीर तितलो सेक्शन आमी रिपेअर करतले वेल्ड करतले लायक अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी. पूण आतां सद्याक असो देर इज नो इमिजिएट थ्रेट. ना देर इज नो इमिजिएट थ्रेट, देर इज नो प्रोडक्ट क्रायसीस ऑल्सो बिकॉज एटलिस्ट 10-15 डेजाचो प्रोडक्ट आसा आमचे कडेन टर्मिनलान. सो प्रोडक्ट क्रायसिसूय जावचें ना आनी कोणाकय थ्रेट ना बिकॉज इट इज हॅपन ड्युरिंग नॉन पंपिंग अवर्स. So fortunately there is no ship that is pumping presently. Tomorrow it was expected but we will decide. तेका मागीर डिफर करपाचें जो पर्यंत आमचे रिपेअर जाय. So अंदाजे 3 ते 4 दीस लागतले. ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड. हय ट्रॅफिक इट इज अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी ना. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, माझे नाव किरण कलंगूटकर.